इश्टानो सद्याक हांव वार्का पेडा ह्या बिचार आसा आनीक ह्या बिचार निमीत इतलेंच पावपा फाटलें की आमी रेवल्युशनरी गोवन्सान ग्रीन गोवा इनिशिएटिवाचेर ट्री प्लांटेशन केलां आनीक जेन्ना आमी मुखार वयताले हांव तुमकां दाखयतां एक हो ब्रीज दिश्टी पडटा धाकटो सांको हितून भितर हेजो खरो म्हळ्यार मेंटेनन्साची गरज आसा। आयज आमी नदर मारता आसतना हेजो मेंटेनन्स आमकां दिश्टी पडना। तो म्हळ्यार हो उदक व्हांवपाचें हें सगळें तेणी सायडीच्यान बरे भाशेन बांदून काडलां। बट आमी तर नदर मारली जाल्यार हो जो सांको आसा हो धाकटो पूल आसा ह्या पुलाची सगळीं पायपां कोसमेल्या आनीक हेका हायट ना। साधारण मातसो कोणी असो तर येयलो जाल्यार पडपाक शकता। खरें म्हळ्यार हेका मातशी हायट दिवपाक जाय इतली कोणी एटलिस्ट इतली। आनी मातशें मुखार तुमकां दाखयता तेजी ह्या सुवाते वयली 2 पायपां मोडून पडल्या। ह्या सायडीच्यान एक मोडला जाल्यार ह्या सायडीच्यान आनी दुसरें म्हळ्यार हो जो बॅक आहा तो ऑलमोस्ट गेला। आतां कित्याक हांवें मातसो ओडलो जाल्यार मागीर म्हजेर येतलें की हांवें मोडलें म्हणून। पूण तुमकां दाखयता की हें मातशें पंचायतीन इनिशिएटीव घेवच्यो आनीक इमिडिएटली हे रिपेर करचें कित्याक हें तुमच्याच गांवचें आनीक तुमच्याच गांवाक ह्या लोकांक फायदो जातलो जेणे करून कोणाक कितेंच जावपाक पावपाचें ना। सो इतलोच रिक्वेस्ट की पंचायतीन हेजेर ताबडतोब इनिशिएटीव घेवन मेंटेनन्स करचो। देव बरें करूं।